बॉचपाई रोमियो लेन दुर्घटना प्रकरणात मुखेल दबावित क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरांका घेऊन पोलीस बेगीनच भारतात येतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। जाल्यार ह्या प्रकरणात अधिकारी तशेंच हेर संबंधितांची चौकशी सुरू आशिल्ल्यान चौकशी अहवाल सादर जावपाक कळाव जातलो। घडणुकेची चौकशी करपा खातीर दंडाधिकाऱ्यांचे समितीक सरकारान एका सप्तकाचो वेळ दिल्लो। इतल्या मजगती दंडाधिकाऱ्यांचे समितीन हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर तशेंच जमनीचे मूळ धनी प्रदीप घाडी आमोणकार तशेंच सुनील दिवकर हांची चौकशी केल्या। बागाडफळेतल्या एका कर्मा मोंतेरो या हॉटेलाच्या स्टोर रूमात दवरिल्ल्या 2 डिझेल जनरेटरांक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 10 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। सुदैवान जीवित हानी जावंक ना। ही घडणूक आयतारा सकाळी 11 वरांचेर घडली खंय। फक्त सदीस उरल्यात जिल्हा पंचायत वेंचणुकेक उपरांत 22 तारखेक खंयच्या पक्षाक लोक कौल दितले हे थारतले। भाजपा गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस आरसीपी आणि आप पक्षांमदी अटीतटीची लढत चालू आसा। हाचोच प्रचार करपाक दिल्लीचे फुडारी लेगीत गोंयांत पावल्यात। आतांच लोकांक 2027च्या वेंचणुकेची ओब मेळपाक लागल्या। पक्ष तर एकामेकाच्या नावान फोगोट्यो फोडीत आसात। शिमला तर आप आणि सत्तेत आशिल्ल्या भाजपाचे गैर आता सुरू जाला। हांगा काँग्रेसीचो फुटीर आणि सध्या भाजपात प्रवेश केल्लो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सत्तेत आसा ताची एक परीक्षाच जावन रावल्या। शेनवारा चिमला सकाळी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर सभा घेवन मजागार येवजणेविशीं उलोवप केले तशेंच हेर विरोधी पक्षाचेरूय फार पेटयले। मजगतीं सांजे वेळार आप पक्षाची जाहीर सभा जाली। सभेत आपाचो मुखेली अरविंद केजरीवालान तर हडफड्यात जाल्ल्या भिरांकूळ घडणुकाचेर भाजपाचेर फोग काढलो। तशेंच प्रमोद सावंत सरकार हप्ता वसुली सरकार आसा अशें विधान करीत भाजपा सरकार पुराय भ्रष्टाचाराक बुडला असोय खर आरोप केजरीवालान केलो। भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळान बिहार सरकाराचे भौशीक बांदकाम मंत्री नितीन नवीन यांची भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकर्तो अध्यक्ष म्हणून नेमणूक केल्ली आसा। आदी ह्या पदाचेर भाजपाचे जेपी नड्डा आशिल्ले। रामनगर धारवाड जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात अब्दुल खादर या 55 वर्साच्या दादल्याक जागेरूच मरण आयलें। जाल्यार दादू कौसर आणि हिना कौसर हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान धारवाडच्या हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो।
राज्यात अपघातांचे प्रमाण वाढत असा शनिवारा हरमलवरचा वाड्यार जीव घेणं अपघात घडलो. 78 वर्साच्या गोविंद नरसे बांबू घेऊन रस्त्या कुशीच्यान चलत वतालो. त्याच वेळार फाटल्यान येवपी वेगान येवपी टेम्पोन गोविंदाक नेटान धपको दिलो. हो टेम्पो हरमलच्यान पेडण्यां वतालो. अपघात घडटाच टेम्पोच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काढलो. पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतला. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. पोलिओ हे सामकें घातक दुयेंस. ह्या दुयेंसाक लागून चडशा भुरग्यांक अपंगूळपणां निर्माण जाता. 27 मार्च 2014 ह्या दिसा भारत अधिकृतपणान पोलिओ मुक्त जाहीर जालो. आयतारा गोंयभर पोलिओ डोसाची कार्यावळ जाली. गोंयच्या पुराय सेंटरांनी लोकांचो व्हड प्रतिसाद पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या वेळार देशभरांतल्या 5 वर्सां सकयल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओचे थेंब दिले. डिसेंबर म्हयनो लागलो तरी अंदू दिवसाच्या बाजारात अजूनय अपेक्षेप्रमाण कंदमुळां विकपाक उपलब्ध जायना. आडवेळा आनी उसरा मेरेन पडिल्ल्या पावसाक लागून अंदू अळूची माडी, सुरण, रताळी आनी हेर कंदमुळांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. देखून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या अशें विक्रेत्यांचें म्हणणें आसा. गोंयांत चडशे आदले लोक मातयेपासून तयार केल्ल्या वस्तूंनीच आपलें जेवण रांदताले. तशेंच रगड्यार फातराचे रुचीक हुमणाचें वांटण लेगीत करताले. हातूंत हुमण रुचीक जातालें आनी लोकांक कसलीय दुयेंसांय जायनाशिल्ली. पूण काळा प्रमाण सगळें बदलत गेलें. आतां रगड्याची जागा मिक्सरान घेतली. दाती तर फक्त गांवगिऱ्या वाठारांनीच लग्ना वेळार पळोवपाक मेळटात. शारांत तर ह्या वस्तूची फक्त नांवां उरल्यात आनी खंयचे कडेन कांय ना. दोंडीराम पवार फाटली 50 वर्सां जालीं मडगांवच्या पोरण्या बाजारा कडेन पारंपारीक रगडे, फातराची दाती तशेंच हेर वस्तू तयार करता. तांकां हें काम ताच्या बापायन शिकयल्लें. आतां तशा पावलार पावल दवरून ताचो चलो हो वेवसाय सुरू दवरपाचो यत्न करता. आधुनिकीकरण जाल्ल्यान ताच्या ह्या वेवसायाचेर बरोच फटको बसला. पूण दोंडीरामान अजून मेरेन आपल्या पुर्वजांच्या कलात्मक दायजाचो प्रामाणीकपणान सांबाळ केला. शनिवारा सांजवेळार आगरवाडा वाठारांत मंदार पोकेयाच्या हार्डवेअर आस्थापनात उसो लागलो. दुकानांतल्यान अचकीत धुंवर आयिल्ल्यान कुशीच्या शॉप धन्यान मंदारा कडेन बेगीनूच संपर्क साधलो. पोके हांणी रोखडोच उजो पालोवपीदाराक कैद केले. उपरांत उजो पालोवपीदारान घडणूक थळार धांव घेत उजो आटपात हाडून व्हड आपत्ती टाळ्ळी.
थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा, जी दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल लोकांक खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो तेंचो एक मेन ऑब्जेक्टीव आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण सध्या उत्तर भारताच्या राज्यांक कोल्ड वेवान वेंगायला. काश्मीर वॅलीतले सध्याचे वातावरण सुंदर आणि शियाळ्या दिसांनी जशें चिल्ड आसूंक जाय तशें एकदम तशेंच वातावरण निर्माण जाल्ल्याचें थळाव्यांचें म्हणणें. मात पहलगाम हल्ल्या उपरांत पर्यटकांच्या संख्येत मातसो उणाव जाणवल्याचें कळटा. पूण सध्या ह्या वाठारांत अजून मेरेन स्नोफॉल जावंक ना. तो अणभवपा खातीर खासा कांय पर्यटक आयिल्ले आसात. देखून हेरांनी ह्या वेलीत येवन हो अणभव घेवचो अशें पर्यटक सांगतात. फुडल्या 6 दिसां खातीर काश्मीर वॅलीत अशेंच थंडगार वातावरण आसतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायल्लो आसा. सिरसा हरियाणात अकस्मात तापमानात उणाव दिसून आयिल्ल्यान रस्त्यांचेर धुक्याची चादर पातळिल्ली आसा. हवामान खात्यान उक्तायिल्ल्या अदमासा प्रमाण हरियाणाच्या ह्या वाठारांनी कोल्ड वेव्हाची शिटकावणी आदींच दिल्ली. त्या प्रमाण थळाव्यांक सादूरताय बाळगून जतनाय घेवपाचो सल्लो दिल्लो आसा. सिरसा वाठारांत नोंद जाल्लो उण्यांत उणो तापमान हो 7.8 डिग्री सेल्सियस इतलो आसा जाल्यार कांय वाठारांनी 4.6 ते 3.5 डिग्री सेल्सियस मेरेन सुद्धा तापमानाची नोंद जाल्ल्याचें कळटा. फांतोडेर रस्त्यार प्रवास करतना करप्यांनी लक्षपूर्वक वाहनां चलोवपाचें आवाहनूय केल्लें आसा. उत्तर प्रदेशातल्या हरिमपुरात जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात 3 जाणांक आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेचेर घडलो. शियाच्या दिसांनी धुके पडिल्ल्या कारणान फुडल्यान येवपी बसीचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान बोलेरो कार चालकान थेट धपको दिलो आनी ही दुर्दैवी घडणूक घडली.
या अपघाताचो पंचनामो सुरू आसा. दिल्ली तसेच ग्रेटर नोएडा शारांनी सध्या हवेच्या प्रदूषणाची पातळी बरीच वाढिल्ली आसा. सध्याच्या हवेचो दर्जो पळयलो जाल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ग्रेड 4 दर्जो दिल्लो आसा. ह्या अशा ग्रेडीत एअर क्वॉलिटी इंडेक्स हो 450 आंकडो हुंपता. अशा प्रदूषित वातावरणात श्वास लेगीत घेवप कठीण आसता. प्रदूषणाचेर आळो हाडपा खातीर संबंधीत प्रशासनान साबार म्हत्वाचे निर्णय घेवन लेगीत परिस्थिती जैसे थे तशीच आसा. सध्या शारात कसल्याच पद्धतीची बांदकामां करपाक बंदी आसा. ते भायर राजधानी दिल्लीत ट्रकांच्या येरादारींचेरूय बंदी घाल्ली आसा. फक्त LNG, CNG इलेक्ट्रीक वाहनांक परवानगी दिल्ली आसा. ते भायर ऑड इवन अशी पद्धत लेगीत लागू केल्ली आसा. 6वी ते 9वी आणि 11वीचे वर्ग ऑनलायन पद्धतीन घेवप सुरू आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार सरकारी आणि खासगी ऑफिसांनी 50% लोक घरा रावन काम करतात. जांकां आदींच भयंकर दुयेंसां जाल्लीं आसा तांकां घराच्या भायर न सरपाचो म्हत्वाचो सल्लो दिल्लो आसा. भायर सरतना सक्तीन मास्काचो उपेग करपाचेरूय भर दिल्ल्याचें कळटा. कांय दिसा पयलीं गुजरातात बांदकाम सुरू आशिल्ल्या एका पुलाचो कांय भाग कोसळून 4 कामगार गंभीर जखमी जाले. सुदैवान ह्या घडणुकेत जिवीतहानी टळ्ळी. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण औरंगा न्हंयचेर वलसाड वाठारात सुरू आशिल्ल्या पुलाच्या कामा वेळार ही घडणूक घडली. ज्या वेळार ही घडणूक घडली तेन्ना 105 कामगार सायटीचेर आशिल्ल्या खंय. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. फाटल्या एका वर्सात अफगाणिस्तान पुलिसांनी जप्त केल्ल्या 1000 परस मायज स्कील घुवळे वखदांचो विलो गजनी प्रविसांत लायलो. हातूंत 400 किल हशीश, 300 किल ओपियम आणि 7700 किल कॅनॅबिस रेझिन आणि हेर बेकायदेशीर घुवळे वखदांचो आस्पाव आशिल्लो खंय. पुलिसांनी दिल्ल्या स्टेटमेंटा प्रमाण अफगाणिस्तानात अशा प्रकारच्या घुवळे वखदांची लागवड, स्मगलिंग खपोवन घेवचे नात खंय. दिल्लीच्या सायबर सेलान केल्ल्या कारवायेत बेकायदेशीर आणि फटीच्या वखदांच्या युनिटाचेर धाड घाली. या कारवायेत पुलिसांनी 2.3 कोटींची फटीची वखदां जप्त केल्ली आसा. तशेंच 2 जाणांक अटक करून तांची चौकशी करपूय सुरू आसा. ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनीतल्या फामाद बोंदी दर्यावेळेर जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात 6 जाण जखमी जाल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. नेमके कांय जाणांक मरण लेगीत आयिल्लें आसूं अशी कांय सुत्रां सांगतात.
या प्रकरणात सामील आशिल्ल्या दोगा दुबावितांक पुलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतल्यात. देखून सध्या जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलात दाखल केल्ले आसा. जाल्यार ह्या वाठारात 9 वचपाची शिटकावणी पुलिसांनी थळाव्यांक दिल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे दर्यावेळेर खंय कसलो तरी उत्सव मनोवपाची कार्यावळ सुरू आशिल्ली तेन्ना हो फारपेट जालो. सध्या ह्या प्रकरणाचो तपास ऑस्ट्रेलियन पुलीस करतात. तुम्ही बँकिंग वा खंयच्याय वेव्हाराचे पेमेंट करपा खातीर भौशीक वायफायाचो उपेग करतात जाल्यार हाचे फुडें तशें करप मुजरत टाळचें. सायबर क्रायम पुलिसांनी ह्या बाबतींत लोकांक सतर्क रावपाचो इशारो दिल्लो आसा. कारण भौशीक वायफायाचो उपेग करपाचे गैरफायदे आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां. भौशीक वायफायाचो वापर करून पयशे ट्रान्स्फर केल्यार तुमची म्हायती फ्रॉडस्टर मेरेन पावपाची चड शक्यताय आसता. आदींच सायबर फ्रॉड प्रकरणां वाडल्यात. देखून सादूरकाय बाळगुपा खातीर वा तुमकां फुडाराक कसलीच पयशा बाबतींत फटवणूक जावची न्हय म्हणून आतांच सादूर रावचें अशें आवाहन केल्लें आसा. गोंयात 2019 ते 2023 या काळात 527 बायलांक गर्भशयाच्या कांकराचें निदान जाल्लें. हाचोच अर्थ गोंयात वर्साक 105 जाल्यार म्हयन्याक सरासरी 8 बायलांक गर्भशयाचो कांक्र जाल्लो. वयल्या काळात पुराय देशात 3.85 लाख बायलांक कांक्र जाल्ल्याचें निदान जालें. वयल्या काळात गोंयात गर्भशयाचो कांक्र आशिल्ल्या बायलांचो आंकडो मातसो वाडला. 2019 101 बायलांक हो कांक्र जाल्लो. 2020 104, 2021 106, 2022 107 आणि 2023 109 बायलांक गर्भशयाचो कांक्र जाल्ल्याचें निदान जाल्लें. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू ह्या राज्यांत दुयेंतींचो आंकडो तुळनेत चड आशिल्लो जाल्यार सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेशात दुयेंतींचो आंकडो उणो आशिल्लो. केंद्र सरकारा वतीन UIP मोहिमे खाला 12 तरांच्या दुयेंसां खातीर 11 तरेची वासरे दितात. भारतात प्रौढांमदी अलर्जीची वाढ शारांनीच तशीच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांमदी जायत आसा. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वर्ल्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ एलर्जी अँड लेन्सेटच्या हालींच्या अहवाला प्रमाण देशांतल्या 27 ते 35% प्रौढांक उण्यात उणी एका प्रकारची अलर्जी आसा. फाटल्या दशकात दुल्लाची अलर्जीक रायनायटीस, अन्न एलर्जी, वखदां एलर्जी आणि खासा करून कातीची एलर्जी यांचे प्रमाण दुपेटीन वाढ जाल्या अशें तज्ञांचें मत आसा. अहवाला प्रमाण भारतात प्रौढांमदी एलर्जी संबंधीत सल्लागारात 40% वाढ जाल्या. तज्ञांच्या मतान घरातले एअर कंडिशनिंग वाडप, हवामान उणें जावप, घरगुती धुल्लकाण, पाळीव जनावरांचे केस गळप, जंक फूड खावप वाडप, तशेंच वाडपी प्रदूषण, आहारातले बदल, रसायनांचो संपर्क, जिणे पद्दतीत बदल आणि हवामानातले बदल प्रौढांमदी एलर्जी वाडपाक कारण आसात. या डिसेंबर महिन्यात चड बदल जातले. हातूंत आधार पॅन लिंकिंगाची निमणी मुसत, निश्चित तारखे उपरांत भरपी ITRची निमणी तारीख आणि SBI MCAS सेवा बंद जावप हाचो आस्पाव आसा. आयकर विभागान पॅनाक आधारा कडेन लिंक करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर 2025 ही निश्चित केल्या. हो नेम अशा लोकांक खातीर लागू आसा जांकां 1 ऑक्टोबर 2024 पयलीं आधार नोंदणी ID वरवीं पॅन जारी केल्ले. जर तुमी वेळार लिंकिंग करूंक ना जाल्यार तुमचे पॅन डिएक्टिवेट जातले. हाचो परिणाम ITR फायलिंग, बँक KYC, रीण घेवप आनी सरकारी सबसिडींचेर जातलो. खंय तुमच्या आधार कार्डाक तुमचोच फोन नंबर लिंक करात, दुसऱ्या कोणाचोच करू नका. दुसऱ्याचो फोन नंबर लिंक केलो जाल्यार OTP वापर करून तुमच्या आधार कार्डाचो गैरवापर जावं येता
अशी शिटकावणी सध्या दिल्ली आसा. तुमचो फोन नंबर आधाराक लिंक करून सुरक्षीतताय वाडोवपाचेर भर दियात. वाडट्या सायबर गुन्यांक लागून लोकांची खासगी डॉक्युमेंट लेगीत धोक्यात येवपाची लक्षणां दिसून येतात. हेच टाळपा खातीर तुमचे आधार तुमच्याच फोन नंबराक लिंक करपाची सक्ती दर एकल्यान बाळगुची. आतां घरांतल्यान तुमकां तुमच्या आधार कार्डात नोंद जाल्लो मोबायल नंबर बदलपाक मेळटलो. आधाराचेर नियमन करपी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान UIDAन नवी डिजिटल सेवा जाहीर केल्या. हाचे वरवीं वापरप्यांक OTP आनी फेस ऑथेंटिकेशना वरवीं आधार ॲपाचेर आपलो मोबायल क्रमांक अपडेट करपाक मेळटलो. पयसुल्या वाठारांनी रावपी लोकांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांक ही सेवा सोयीची आसतली. UIDAI प्रमाण मोबायल नंबर अपडेट करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी केल्या. ताका कसलेच कागदपत्र वा भेट दिवपाची गरज ना. कांय मिनटांनी ही पुराय प्रक्रिया पुराय जातली. सगळ्यात पयलीं वापरप्यांक आधार ॲप डावनलोड करचो पडटलो. मागीर वापरप्यांक आपलो आधार क्रमांक आनी नवो मोबायल क्रमांक घालचो पडटलो. OTP व्हेरिफिकेशन जातलें जे पोरण्या वा नव्या क्रमांकाचेर धाडटले. ते उपरांत स्मार्टफोन कॅमेरा वापरून फेस ऑथेंटिकेशन पुराय करचें पडटलें. ₹50 पेमेंट केले उपरांत फॉर्म सबमीट करचो पडटलो. बायोमेट्रीक अपडेटा वांगडा हे फुकट आसतलें. अपडेट स्टेटस तपासपाक UIDAI संकेतथळार URN क्रमांक तपासूंक शकतात. बेकारी जिणे पद्दत ताणाक लागून तरणाट्यां मदीं संधिवाताची समस्या वाडत आसा. वेळार न्हिदप ना, जिणे पद्दतीत बदल, फिजिओथेरपी आनी उण्यांत उणो आक्रमक प्रक्रिया सारकिले प्रगत उपचार दुयेंतींक सक्रिय जिवीत जगपाक मजत करतात. संधिवात आतां फक्त जाणट्या पुरतो मर्यादीत ना. 20 ते 50 वर्सांच्या पिरायेच्या लोकांकूय संधिवात जाल्ल्याचें निदान जावपाक लागला आनी दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. जायते तरणाटे दुयेंती सांध्यांत घटसाण वा सूज येवप अशा सुरवातीच्या लक्षणां कडेन आडनदर करतात. पूण फुडाराक तांकां दीर्घकाळाच्या दुखण्याक तोंड दिवचें पडटा. दर म्हयन्याक उपचारा खातीर OPDत दाखल जावपी 10 लोकां मदले 4 जाणांक संधिवाता कडेन संबंदीत सांधेचें दुखप आनी सूज येवपाची लक्षणां दिसतात. एकेच सुवातेर बरोच वेळ बसप, व्यायामाचो उणाव, बसपाची मुद्रा चुकीची, जखमी जावप, सुलताय, ऑटोइम्यून स्थिती, कुटुंबीक इतिहास आनी ताण ही स्थितीक योगदान दितात. सांधे घट जावप, दुखप, सूज येवप, उष्णताय येवप, हाडांची सहजताय ना जावप, थकप ही लक्षणां दिसतात. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.